Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दीनदयाल स्वस्थ सेवा योजना ही गोंय सरकारची जी योजना आसा हेल्थ ती पयली विमा कंपनी चलताली. आता सरकार आपल्या स्वताच ट्रस्ट मोडान एश्युरन्स मोडान चलता. म्हणजे गव्हर्मेंट डायरेक्ट हॉस्पिटलांक पयशे पेमेंट करता, TPA प्रोसेस करता क्लेमी. आणि आमी जवळ जवळ 52 आणि भायर 56 हॉस्पिटलां सगळीं कवर केला गोंय आनी गोंयच्या भायर. तातूंत आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसा एक कामाक्षी म्हणून, तें एडीड आसल्या कारणाने 37 पॅकेज तातूंत करतात आणि 447 पॅकेज हे सबंद हॉस्पिटलांनी करतात. GMC कडेन जें आसा तें कार्डाचेर फ्री मेळटा. पूण जर इम्प्लांट वखदां जर DDSS अंडर जर आसत ती तुमकां ते कन्सर्न डॉक्टर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ते तुमकां हाडून दिता. म्हणजे अशें न्ही की DDSS कार्ड आसलें जाल्यार तुमकां भायलें हाडपाची गरज ना, ते GMC इनपूट करता. आतां हे जे येवजण जे आसा आतां ह्या वर्सा म्हणजे जवळ जवळ 31 तारखेक म्हणजे आज ती येवजण जी आसा तिचें कार्डां सोंपता. फाल्यांच्यान गोंय सरकारान ऑटो रिन्युवल केल्या. म्हणजे जवळ जवळ 2,92,000 आणि नवी कार्ड्सां ही जितली आज पर्यंत जाल्ली आसा तितली जवळ जवळ 3,00,000 कार्डां ऑटोमॅटीक रिन्यू जाली. म्हणजे त्या लोकांनी परते सेंटरांनी वचपाची गरज ना, पयशे भरपाची गरज ना, ऑटोमॅटीक कार्ड्स ती सगळीं रिन्यू जाल्या. 8 सेंटर ते 12 सेंटर सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणून आसा. थंय तालुका वायज प्रमाणे सगळ्या सेंटरांक डिलेशन किंवा एडिशन्स भुरगीं जालीं किंवा एक्सपायर जालीं किंवा लग्न जावन आयलें हें सगळें डिलेशन एडिशन करपाक मेळटा. नॉमिनल चार्जीस आसतले. नवीं कार्डां जीं आसता तीं करपाक तुमकां ऑनलायन तुमकां करूंक मेळटा, जाचो लिंक तुमकां हांव दितां. त्या लिंका प्रमाणे सगळ्यांनी नवीं कार्ड करूं येता. म्हणजे परतें सेंटराक वचपाची गरज ना. ही एकूच येवजण अशी जी आसा सबंद भारत देशभर की बाकीच्या खंयच्याच राज्यांनी ही येवजण अशी ना, अशा तरेन ना जातून प्रायवेट हॉस्पिटलां आणि इन्कम क्रायटेरिया नासतना सबंद 5 वर्साचे जे लोक गोंयचे आसात ते तितले कवर जाता. ताका आधार कार्ड, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड फॅमिली म्हणून तें, आणि तो 5 वर्सांचो जाल्लो राविल्लो आसूंक जाय गोंयांत. म्हणजे एक लायसन ताचें चलता. कितें तरी इश्यू 5 वर्सां पयलीं तें जर आसत हें सगळें घालून तुमी ऑनलायन तें करूंक शकता आणि 5 वर्सां जालीं तांकां कवर मेळटा. आतां ह्या येवजणेचे बाकी कडेन जर पळयशात तुमी गोंय इतलें आमी बरें सिस्टम दवरल्या सरकारान की आमी एका म्हयन्याच्या भितर किंवा जास्तीत जास्त 2 म्हयने काही कारणास्तव जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटल आमी पेमेंट करता. आतां पर्यंत आमी जवळ जवळ 1,11,000 लोकांक हेजो फायदो दिल्लो आसा. 447 पॅकेजीस, कॅन्सर, डायलिसीस हें सगळें हातून आसपाव आसल्या कारणामुळे आमी जवळ जवळ गोंय सरकारान 310 ते 20 कोटी अजून पर्यंत फारीक केल्या. आतां पेंडींग जे कितें आसा 15 कोटी ते पेमेंट जाले काय ना 330 कोटी जातले. GMCचे आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक जे आसा ते आमी पेमेंट करिना, पूण ते जर सुद्दां धरले जवळ जवळ 400च्या वयर आमी कोटी रिलीज करून गव्हर्मेंट सबसेट करता. आतां डिलेशन एडिशन जालें, नवी सगळीं सेंटरां आसा. ऑटो रिन्युवल आसल्या कारणामुळे सेंटरां सगळीं चालू आसतलीं, कॉमन सिटीजन सेंटर आणि बाकीची सेंटरां जीं आसता तीं अशी तालुका वायज सगळीं सेंटरांनी लोकांनी वचून डिलेशन एडिशन करूं येता. म्हणजे ताजो सम इन्शुअर्ड जो आसा 3 लोकांक 200 रुपया पयशे प्रमाणे भरून ताका 2.5 लाख मेळटा. आणि 3च्या वयर म्हणजे 4 ते 4च्या वयर लोक आसत जाल्यार 300 रुपया भरून ताका 4 लाख कवर करता. डायरेक्ट ऑनलायन जे सुरू जे केल्लें आसा goaonline.gov.in ह्या वेबसायटीर वचून DDSS जे करून तुमी हें नवें कार्ड तुमचें जें आसा तें ऑनलायन करूंक शकता.